नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार ह्याच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। म्हापशा हिट अँड रन केशीत म्हापशे पुलिसांनी ॲडव्होकेट मिलिंद नायक हाका केली अटक, गाडी केली जप्त। अपघातात प्रदीप नार्वेकर हांकां आयिल्लें मरण। शेक वाटपांत अंदूय कळाव, मायकल लोबो शेकवाल्यांक घेवन मळो मुख्यमंत्र्याक। पर्यटन खात्याचो सुशेगाद कारभार, शेकवाल्यांचो आरोप। रायबंदरा स्मार्ट सिटीचे काम सुरू असताना एका कामगाराक चिड्डून दुर्दैवी मरण, आनीक एक कामगार गंभीर जखमी। इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान वाठार वगळपा खातीर राज्य सरकारान करपाक जाय शिफारस। सैम सांबाळून करूं येता वाठाराची उदरगत, सांगतात तज्ञ समितीचे वांगडी। आयआयटीच्या सुवातेवयल्यान सांगेच्या सध्याचो आनी आदलो आमदारां मदीं गैर, समोरासमोर चर्चा करून सिद्ध करचे सुवातेचे आरोप। सुभाष फळदेसायाची प्रसाद गांवकाराक चॅलेंज। पारयेमळ खोला येवपी फिश मालक थळाव्यांचो विरोध, थळावे म्हणटात गांवांत फक्त पर्यावरणपूरक प्रकल्पाकूच दितले येवकार। आता पळयात खबरो विस्तारांत। म्हापशा हिट अँड रन केशीत म्हापशे पुलिसांनी ॲडव्होकेट मिलिंद नायक हाका अटक केली। ह्या अपघातात म्हापशेच्या साई संतोशी कोल्ड ड्रिंक्साचे पात्रांव प्रदीप नार्वेकर हांकां मरण आयिल्लें। आयतारा राती गिरी पेडे महामार्गाचेर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात साई संतोशी कोल्ड ड्रिंक्साचे पात्रांव प्रदीप नार्वेकर हांकां मरण आयिल्लें। प्रदीप नार्वेकर हांच्या गाडयेक धपको दिवन दुसरी गाडी फुजो जाल्ली। प्रदीप नार्वेकर हांचेर जीएमसीत उपचार चालू आसतना तांकां मरण आयिल्लें। ह्या हिट अँड रन केशीत पुलिसांक फुजो काडिल्ली गाडी आनी ड्रायव्हराक धरपाक येस आयलां। कार चालक ॲडव्होकेट मिलिंद नायक हांकां पुलिसांनी अटक केली, गाडी बी जप्त केल्या। अजापाची गजाल म्हणल्यार अटक केला तो पेशान आदवोगाद। कायद्याचे ज्ञान आसतनाय ताणें गाडी मोखून थंयच्यान फुजो काडिल्ल्यो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। पर्यटन हंगाम सुरू जालो तरी अजून शेक वाटप जाल्लें ना। शेकवाल्यांक घेवन मायकल लोबो सोमारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो। पर्यटन खात्याचेर शेकवाल्यांचे आनी मायकलाचे फार। मायकल म्हणटा मुख्यमंत्री खंय पर्यटन खात्याचे कारभाराचेर बेजार। डिपार्टमेंटान एक मनीस सर्वे करतालो, ताचें नांव मिलिंद। तेणें म्हाका सांगलें तुका घेवन आपण प्लॅन करता आनी दाखयता म्हणून पळयलें। अशें करून जावपा जाल्लें, पूण आमकां सांगनासतना मिलिंदान प्लॅन केलो आनी वाट लायली। आनी आयज कित्याक लागून केला तें आतां मायकल बाबान सांगलां ते भाशेन तेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय। हें कित्याक लागून जालां, कोणाक तुमी सपोर्ट करता? प्लॅन चेंज करपाचो गरज ना, पूण आखो प्लॅन चेंज केलो। गांवरा वेळार शेकां व्हरून सावंता वेळार घातली। आतां आमचे मध्ये केसां जाता त्या जाग्याचेर ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो आहा तो आपले बोटी वयर काडटा, जाळी पातयता, थिंगा शिंवता आनी ते आपले पोट भरता। तेंच्या जाग्यार शेकां खंय येतली? ते हेंका खबरूच ना। ते खंय तरी आनी खंय रावता, ऑफिसान एअर कंडिशन बसता आनी थिंगा येता आनी मार्क कोत्ता, हे हिंगा शेक घेवन जाय, हिंगा शेक घेवन जाय। अरे कितें 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 हे चोणे तर ते हाडले 10 रुपयाच्यांनी खाल्ले काबार स्टोरी आनी काडलो रिपोर्ट आनी दिलो। This is what has happened. We have explained to the Chief Minister that when we are doing traditional business of shack, same way traditional business of fishermen has to be protected. We cannot displace them. आमचे भितर झगडी कित्याक? रायबंदरा स्मार्ट सिटीचे काम चालू असताना रस्त्याचे फटीत चिड्डून एका कामगाराचो दुर्दैवी मृत्यू झाला। दुसऱ्या एका जखमी कामगाराचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात। पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या नावान सगळेच बोवाळ मारतात। फकत रस्ते खणून घालप हेच स्मार्ट सिटीवाल्यांचे काम म्हणून लोक तिडकल्यात।
एके वटेन ही अशी परिस्थिती असताना सोमारा स्मार्ट सिटीच्या कामावेळार एक दुर्दैवी घडणूक घडली. रायबंदरा मातीचे डिंगारे पोंदा 2 कामगार आडखून पडिल्ले, तातूंतले एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार दुसऱ्याक काडपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयलें. ताचेर बांबोळेच्या जीएमसीन उपचार सुरू आसात. मॉर्निंग 8:30 सुमार ते 2 जाण लेबर ते माती काडटाले. एकदम ती हे भितर गेली माती. ड्रेनेज कितली म्हाका दिसता 100-200 मिटर भितर गेल्या. आनी तो एकटो लेबर वयर सरलो, काडलो तेंच्यांनी, आनी दुसरो लेबर तो भितर अडकन उरलो आनी मागीर तेजी डेथ जाली. ते काम कितें जालें, ते माती ओवरलोड जावन ती एक सायडीक भितर गेल्या. ती ड्रेनेजूय आसा थंयसर आनी ताका गॅप नासलो चड, ओवरलोड जालो मातयेचो. ते काम तेंचें प्रॉपर येना, कोण सुपरवायझर ना, ते लेबर बावडे रातचे काम करता, तेच लेबर सकाळचे आसता. ते इट इज डेंजरस. आतां तो लेबर म्हणून गांवचो कोणी आसलो जाल्यार व्हडलो इशू. आतां कितें आहा, भुरग्यांच्या एग्जामी आहा, तितून आतां हेंच्यांनी काम एक्चुली ते आफ्टर वेकेशनान करूंक जाय आनी टोटल रोड क्लोज करून करपाक जाय. वन सायडीर काम जायना ते बरोबर. तांकांय रिस्क आनी लोकांकूय रिस्क ती. एक्चुली आतां ते गाडयो सोडप सुद्दां गाडयो सोडप सुद्दां म्हणजे डेंजरस केस. आज तो एकटो लेबर हे जालो, आतां फुडें आनी तेंच्यांनी प्रॉपर मेंटेनन्स करून हें काम करूंक जाय. हांवें आयकलां आयज गोविंद गावडेन एक CMाक लेटर केला, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी हे आसा की न्ही म्हणून त्यो रोड क्लोज करपाचो सद्या थोडे दीस. तेजेर तर CM कितें डिसिजन घेता तें पळोवंक जाय. आनी आतां पळय ड्रेनेज आहा, वॉटर ड्रेनेज आसा ती प्रॉपर ते मेंटेन करतले काय कांय कळना. म्हणजे ह्याच रोडाच्यान ते रोडाक वचपाक तेंचें काम करता, फिलिंग करता चल्ले ते. आयकलां आनी बाकीचें कांय ना. कितल्यांकशे जाले ते? काही 7:30 पयलीं 6:15 आसता सुंदर तेच्यान बाकी पडली पळय. तो कितें एक्सपायर जालो ऑन द स्पॉट? आमकां सारकें सगळें ब्रेन फेल जाय, एक्सपायर्ड जालो सो दिसता सगळो. आनी कितें कसो पडलो कितें खबर आहा? सायडीक पडला न्ही तो हे जालो, फाटीक कसो तरी तो गाडी लागून गेला की नाही खबर ना, सकयल गेलो. सकयल वतना फुडें तेजेर माती पडली. गोमंतक टीव्ही खातीर यश आडारकर. इको सेन्सिटीव झोन वा इको सेन्सिटीव एरिया आसल्यारूय व्हडलोसो फरक पडना, तेन्ना गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी भिवपाची गरज ना. तज्ञ समितीच्या वांगड्यांनी दावो केला. इको सेन्सिटीव झोन आसल्यार सुद्दां सैम सांबाळून एखाद्या वाठाराची उदरगत करूं येता, अशेंय तांचें म्हणणें. इको सेन्सिटीव्ह एरियांतलो कांय वाठार वगळचो म्हणून दक्षिण गोंयच्या कांय गांवांनी मागणी केल्या, पूण रान मंत्रालयाच्या परवानगे बगर आमी कांयच करपाक शकनात म्हणून तज्ञ समितीच्या वांगड्यांनी हात वयर केले. उपरांत मंत्री सुभाष फळदेसायान फुडाकार घेवन तज्ञ समितीचे वांगडी आनी लोकां मदीं चर्चा घडोवन हाडली. बीच आसात, आमचे जे बारीक बारीक जी फार्मां आसात, जावं ट्रॅकिंग करतात, जावं कायकिंग करतात, जावं जिपी चलयतात, हे हातूंतल्यान कांय तरी एम्प्लॉयमेंट हांगा क्रिएट जाल्लो आसा. सरकार आमकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकना आनी भुरगे बेकार आसात. आनी अशी समज जर बेकार उरली आनी थोड्या तेंपानी चोरी जातल्यो, ढेकोडी जातल्यो, खून जातले आनी भुरगे आमचे वायट व्यसनांत वतले. म्हणून हांव तुमकां तुमी येवन पळयात, आज हांगा 50 भुरग्यांक रावतात कायकिंगा लागून. अनेक जाग्याचेर 50 भुरगीं रावतात, पूण त्या भुरग्यांक आमी काडून कुशीक काडून दवरूंक शकना. कित्याक की तांचे पोट आसा, तांचे आवय बापूय आसा, तांचे भाव भयणी आसात. आनी अशा टायमाचेर जेन्ना आमचेर जेन्ना संकट येता, पयर कोण तरी आयले प्रायवेट फॉरेस्ट म्हूण केले. ज्या गळपाचे झाडांच ना त्या प्रायवेट फॉरेस्ट. दक्षिण गोंयांतल्यो कांय खणी आनी हेर बाकीचो वाठार इको सेन्सिटीव्ह एरियांतल्यान वगळचो अशी सुचोवणी मंत्री सुभाष फळदेसायान तज्ञ समितीच्या वांगड्यांक केली. हातूंतल्यान खंयचो वाठार वगळचो हे विशींचो अहवाल राज्य सरकार केंद्रीय रान खात्याक दितले अशें मंत्री सुभाषान सांगलें. आमकां सांगल्या भशेन येतले की ते क्लियर पॉयंट्स घालून दितले कोण खंय इंटरफियर जावपाक शकता आनी खंयचोय ऑफिसर जर विनाकारण कोणाच्यो फायली दवरता जावं कितें आडोवन दवरता जाल्यार तांकां पेनाल्टी बी करतले अशे पद्दतीचो ड्राफ्ट करून दिवपाचें ताणें आश्वासन दिल्लें आसा. आतां खोलाय हो गांव टोटली सेपरेट आसा, खूब पयस आसा आनी ताजे मदली एरिया भितर ना आनी तो जाला.
आमच्या रिवाणा भागान भितर तो कनेक्टेड ना, तो सेपरेट आसा, तातूंत मायनी आसा, तो जावपाक शकना. अश्यो खुबश्यो एरियाज आसल्यो ज्यो पॅरामिटरा भितर बसनात. आमी पंचायतीक सांगिल्लें की ज्यो क्वॉलिफायींग जायनात त्यो एरियाज तुमी दाखोवन दियात, ते कशे क्वॉलिफाय जायना. जे तुमचे ग्रीवन्स आसात की हांगा आमचे सस्टेनेबिलिटी, आमचे लायव्हलीहूड, आमची उपजिविका, आमचो काम धंदो हो ह्या भागान भितर आसा, तो ESA आमकां प्रतिबंध घालतले काय कितें? आमकां एखाद्यो बारीक युनिट, इंडस्ट्रियल युनिट घालतलो जर जाय जाल्यार हातूंत हें आसतलें काय कितें? तर तांणी सांगिल्लें रेड कॅटेगरी सोडून ऑरेंज आनी ग्रीन आसा हे परमिसिबल युनिट्स एंटरप्रेन्युअर घालपाक शकता, उद्योग करपाक शकता. इको सेन्सिटिव्ह झोन वा एरिया भितरूय तुमच्यान घर वा बिल्डिंग्यो बांदूं येतात, पूण ताका कांय मर्यादा आसात. 20,000 चौखण मीटर वा ताच्या परस कमी एरियान एखादी इमारत बांदूं येता अशें तज्ञ समितीच्या वांगड्यांनी सांगलें. 1.5 लाख चौखण मिटरा भायर तुमकां बांदकाम करपाक मेळचें ना अशेंय तांचें म्हणणें. महाबळेश्वर वाठारांतूय इको सेन्सिटिव्ह झोन आसा, पूण थंय लेगीत सैम सांबाळून बांदकामां जाल्यात अशें उदाहरणय तज्ञ समितीच्या वांगड्यांनी ह्या वेळार दिलें. मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता कि गोवा या अन्य जो भी राज्य है वेस्टर्न घाट्स के, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, उनके जो रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, राज्य सरकार से जो सजेशन मिले उसको हम लोग बहुत गंभीरता से देंगे. और यह आप हमेशा इस चीज को विश्वास में लेकर चलना होगा कि जो भी काम होगा वह लोगों की भलाई के लिए होगा और देश की भलाई. मेरा आग्रह होगा मंत्री से कि गोवा सरकार इसको मंत्रालय को दे और मंत्रालय हम लोग को देगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देंगे. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट आणि क्लायमेट चेंज हांणी जी अपॉइंट केल्ली एक्सपर्ट कमिटी जी इको सेन्सिटिव्ह झोना खातीर हांगा पळोवणी करपाक गोंयाक आशिल्ली, फाटले 3-4 दीस जाले ते गोंयाक आसात, ते आज खोले येवपा आशिल्ले. ताका लागून मोठे संख्येन हांगा खोला लोक जमले. त्याच बरोबर हांगा जे पंचायतीचे वेगवेगळे पंचायतीचे वांगडी आशिल्ले तेय आयिल्ले, तांणी आपले रिप्रेजेंटेशन हाडिल्ले. पूण ह्या कमिटीन एक धोरण घेतलें की आमकां पावर ना कसलेंच रिप्रेजेंटेशन घेवपाक, जावं आमी तुमचे कडेन वार्तालाप करपाक शकतात. जेन्ना सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर आसात ते जेन्ना तांचे कडेन उलयले आनी तांणी तांकां एग्री केले खंयचे तरी पॉयंटार, आनी तांकां येवन आयकुपाक लायले. सुभाष फळदेसाय हांगचे जे सगळे पंचायती दक्षिण गोंयच्या मेजर पंचायती धार, बांदोड्या, कुळे जे मायनींग वाठारांतले आसात, मोले, साकोर्डा, नेत्रावळी, रिवण, खोला, हांगा ह्या पंचांनी तांकां सुभाष फळदेसायाक एक रिप्रेजेंटेशन दिलें आसा. ताजे नंतर ते कमिटीन सांगलां की आमी पर्सनली घेवपाक शकनात, आनी आतां हे सुभाष फळदेसाय दितकीर सुभाष फळदेसाय हे जे रिप्रेजेंटेशन आसा ते गव्हर्मेंटाक दितलो. म्हणटच टीव्ही खातीर खोलच्यान हांव गौरव वळखान येता. सध्या प्रस्तावित IITची सुवात जर आदलो आमदार प्रसाद गांवकारान दाखयली जाल्यार ताणें तें सिद्ध करचें. आपूण समोरासमोर चर्चा करपाक तयार आसा अशें आवाहन सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान केलां. प्रसादान जी सुवात दाखयल्ली ती उगे सोसियादाद समितीची सरकारी जागा. ही सध्याची जागा रिवण पंचायतीत आसा अशें रजांव फळदेसायान दिलां. IIT वयल्यान सेटिंगाचें प्रकरण परत एकदा गाजपाक लागलां. सांगेचो आदलो आमदार प्रसाद गांवकर IIT खातीर वावुरतालो. ताणें सरकार एक सुवात सांगिल्ली, पूण प्रसादाची ती सुवात घेवपा फाटल्यान सेटिंग आशिल्लें अशें वक्तव्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्लें. पूण 2 फावटी सांग्यार IIT खातीर सुवाते वयल्यान बोवाळ जाल्या उपरांत आतांचो आमदार सुभाष फळदेसायान नवी 10 लाख स्क्वेअर मीटर सुवात सरकारा मुखार दवरल्या. पूण आदल्या आमदाराचे कार्यकर्ते म्हणटात हीच ती सुवात प्रसादान मुख्यमंत्र्याक दाखयल्ली, पूण सेटिंग म्हणून ती सुवात मुख्यमंत्र्यान भायर मारली. ह्या विशयाचेर फळदेसायाक प्रश्न केलो. पळयात. तुमी आता जागा दाखयल्ली पळय ती प्रसाद गांवकारान पयलीं दाखयल्ली. प्रसाद गांवकार खंय प्रसाद गांवकारान तेणीनूच आरोप केला खंय. ताणें आरोप केलो तो ती एरिया दाखयली नासली, ताका खबर स्वप्नाक पसून ना. तो जे पळय करतालो पळय न्ही ती सरकाराची जमीन थंय दाखयतालो, ती उगे पंचायतीन भितर रिवणा भागान भितर न्ही. प्रसादाक सामने सामने म्हणजे समोर बसूनी आनी डिबेट करून न्ही. गिव माय चॅलेंज टू हिम. एनीबडी हू कम्स हियर सेईंग दॅट जी सरकाराची जमीन आशिल्ली उग्या भागान भितर जी सोशेदाद म्हणून आसा तीच प्रसादान दाखयल्ली
आणि तातून भितर आरोप जाल्लो नाका आशिल्ले तुमी चवताळून परत एक फावटी घालपाक कॉमेंट्स घाले काल त्याच्या काल भावान त्याच्यावर आरोप केला. भावान पासून असं जायत लेट हिम डिबेट विथ मी whoever wants to No, debate. but this land is feasible for IIT now, for you. That will be decided by the म्हणजे आम्ही फिजिबल म्हणजे परस त्यांची एक्सपर्ट कमिटी येतली. That will be so ask Prasad Gavkar to sit in front of me. I will get the Sociedad people what they have they were claiming. ही जमीन उग्या पंचायतीन भितर आता आसा ती रिवाना ही दाखयली नाशिल्ली कळ्ळें न्ही. तुम्ही उगीच नाका आशिल्ले वडाची साल पिपळाक लायनाकात कळ्ळें न्ही. आयआयटीच्या सुवातेवयल्यान सांगेच्या सध्याचो आनी आदलो आमदारा मदीं गैर समोरासमोर चर्चा करून सिद्ध करचे सुवातेचे आरोप सुभाष फळदेसायाची प्रसाद गांवकाराक चॅलेंज. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Here's the fun on the golden sand. Let us roll once again. Let our hearts cheer them all. Go out to host beach volleyball. Volley, 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 Goa. Volley, 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 volley. The sand is in Goa. Take it from the backboard. The players are in Goa. Hit it from the back set. Volley is in Goa. Just block it and take a deeper dish. The fans are in Goa. Don't let the ball hit the ground. Don't let the ball hit the ground. Swipe it. Don't let the ball hit the ground. विसवा उपरांत येवकार. आता वळया फुडल्या खबरांकडेन. पारयेमळ खोला प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध. फिश मिल प्रकल्प येत जाल्यार ह्या वाठारांतली न्हंय दूषित जातली तशेंच सैम इबाडटलो म्हणून गांवकारांचें म्हणणें. सोमारा थळाव्यांनी एकठांय येत प्रकल्पाक विरोध केलो. थळावो आमदार एल्टन डिकॉस्टाचो लोकांक तेंको. बार्शे पंचायत वाठारांत येवपी फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध. ह्यान पयलीं लोकांनी विरोध केल्लो, मात तरी लेगीत सोमारा प्रकल्पाचें काम सुरू केल्ल्यान थळावे चाळावले. हे विशीं थळावो आमदार एल्टन डिकॉस्टाकूय लोकांनी निवेदन दिलां. की आमी असोच मुखार आंदोलन करून हे सोंपेपणी हांगा जो प्रोजेक्ट जावपाक दिवची ना. कारण ताजें कितें ह्या प्रोजेक्टाच्या सकयल्यान एक न्हंय व्हांवता आनी ताची न्हंयची उदक आज आमगेले पारेमळ कुडय कारेगाळ आंबडे हे लोक खातात आनी फळचे जवळ जवळ 40% लोक हे यूज करता उदक. तशेंच आमचे आगोनीचे बी हे आगोन्याचे लोकांक खातात उदक तांकां येता तेन्ना आनी आमी एक एस्टिमेट करून दिल्लो पंचायतींतल्यान 1,83 लाखाचो. तो कारेगाळींतल्यान ते कादुमळ वागोण हे करपाक उदक तें उदूनय जायना. त्यात कित्याक जायना हें कळना. ह्या फिश मिला खातीर कितें जायनाशिल्लें काय कितें म्हाका कळना. मागीर हे फिश मिल कितें पॉलिटिकल प्रेशर घालून हांगा फोर्सफुली करप जाता दिसता तुमकां? रोस समाजा सोडल्या रोस सोडल्या आतां उदून पळय फिश मिल म्हणटात. आतां उदून खरें ते आतां आमदाराक सुद्दां कांयच खबर ना ते बाबा फिश मिल काय कितें आनी कितें हे आतां आमदारान सांगलां आपूण फालच्यान त्या कामाक लागता. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आपूण जे कितें डिपार्टमेंट लागता तांचे कडच्यान आपूण जाणून घेता. नदी व्हांवता आनी ती नदी हिंगसरल्यान जी व्हांवता ती साळेर पर्यंत व्हांवता आनी त्या नदीचेर अमुक लोक डिपेंड आसा. म्हणल्यार कोलचे 60% लोक तेजे डिपेंड आसा उदकाचेर. तशें आगोंदेचे 60% लोक त्या उदकाचेर डिपेंड आसा आनी तांकां डंपिंग करना उदक मेळटा. जर हिंगा तो फिश मिल म्हणटा तो प्रोजेक्ट जर येयलो जाल्यार तो वेस्ट जें आसतलें फिश मिलाचें तें हिंगाच जर जिरयलें जाल्यार तें भितर वयतलें आनी उदकाक मिसळटलें आनी तेजे नंतर लोक खाताय पिताय त्या उदकाक जेन्ना किडनी इफेक्ट जाताले. पयलेच हिंगा किडनी लोक इफेक्टेड आसाय. खोलेरी आनी आगोंदेर भरपूर किडनी इफेक्टेड. पूण हें सुद्दां वॉटर सप्लाय पंप करता? हय त्याच न्हंयचे. हांव थळावो आमदार आसून लेगीत म्हाका ह्या प्रकल्पा विशीं सरकारान कांयच म्हायती दिल्ली ना.
लोकांक नाका ते प्रकल्प आमकां आमच्या गांवांत नाका अशी भुमिका आमदार एल्टन डिकोस्टान जाहीर केल्या. कितें जालां आतां लास्ट 7 दीस जाले एक अशी एक बोवाळ जाल्या की आमगे वाठारांत हिंगा फिश मिल येता म्हूण आनीक सद्या तरी ऑन पेपर कांय ना बट कितें एक म्हणणी आहा कितें उज नासून दवर जायना म्हूण सो कितें तरी जाला ताका लागून इतलो उचांबड जाला लोक. सो एज अ MLA म्हगे ड्युटी आनी कसलेय जर प्रकार तरी आमगे मतदारसंघात जाता आनी समज तरी लोकांक दिसता हें नाका जाल्यार एज अ MLA माय ड्युटी इज टू स्टँड विथ द पीपल आनी हे कारण आज हांव लोकां बरो येयला रावपाक फकत म्हगे एश्युरन्स दिवपाक बाबा ह्या लोकांनी म्हाका आतांय सांगलां हे खोला म्हणटा थिंगा म्हाका 5 किलोच मत पडपाना म्हूण सांगतले म्हाका 2,500 मत पडली लीड ती सोडीच पूण हे लोकां बरें रावपाक जालो हांवें आमी लोकां बराक एक लोकांक एक उमेद एक भरोस येयलो म्हजेर एक विश्वास आहलो बाबा एल्टन येयल्यार कितें तरी करतलो लोकां बरो रावतलो जर हांव ऑपोजिशन आहा फुडें आमकां जाय जॉब दिवपाना बट ही बेजीक वस्तू लोकांक दितो म्हूण सो आज ते हेका लागून हांव आज लोकां बरो येयला रावला फकत इफ देर इज अ फिश मिल सरकारान तेजे आड दाखोवपाक जाय बाबा हेचे प्रकल्प कितें तेजे बेनिफिट्स तेजे इफेक्ट कितें हे लोकांक कळपाक जाय. एज अ MLA तुमकां काय विश्वासाक घेवना खबरूच ना रे लोकल बॉडी म्हणटा आपणाक खबर ना MLA म्हूण खबर ना म्हाका कांय सांगिल्लें ना आम ऑपोजिशन म्हणून सारकें काण कोणशा माले कितें हो एक प्रश्न आहा सी म्हाका दिसता की नाका त्यो वस्तू हाडा काय पयलीं हाडी नाका आमकां नाका बरोबर जाय मरे आतां मागील मरे फिल्म सिटी जाय म्हणटा 1.5 एकर आमकां जमीन आहा मरे 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा ती हाडय आम IIT मागिल्ले तर तूं आमगे सुभाष बाबान ते सांग्यार वयली सो थिंग जागा म्हणून सो ओके आतां तरी कितें बऱ्यो आहाय त्यो वस्त हाडय वी वेलकम डेव्हलपमेंट जाय आमकां बट नाका त्यो वस्त आमकां नाकाय. नॉन पॉल्युटिंग प्रोजेक्ट आसता वेलकम करता तुमी नॉन पॉल्युटिंग प्रोजेक्ट एंड विच इज बेनिफिटींग द लोकल्स लोकां जॉब आम 20 वर्स हाटी आहाय लोकां जॉब्स मेळपा लोक शिकलो आहाय भुरगे. पारयेमळ खोला हांगा एक मोठ्या प्रोजेक्टाचें काम चालू आसा हें काम जें चालू आसा तो हांगच्या लोकल्स जे आहा तांकांय विश्वासाक घेवना आनी हांगचो जो आमदार आसा ताकाय विश्वासाक घेवना ह्या संबंधीची कल्पना तेणें हांगच्या लोकल पंचायती दिल्ली पूण हें काम चालूच आसा. आमी पयलां मोठ्या प्रमाणात हांगा माती काडप जाल्या तशेंच ही माती हांगा फिलींग करप जाल्या. दुसरी गजाल म्हणल्यार लोकल्स अशें म्हणटा की हांगा एक आमी पयलां ह्या प्रोजेक्टाक तेकोनच एक न्हंय आसा ती न्हंय जी आसा ती खोलच्यान आगोंद म्हळ्यार व्हांवता आनी त्या न्हंयचेर जवळ जवळ 10 ते 15,000 लोक त्या न्हंयचें उदक पिता. वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा ते हेंच उदक पंप करून तांकां दिता. हो जर तर प्रोजेक्ट जालो लोकल्साच्या मते हांगा कितें तरी फिश मिल येता अशें तांकां इन्फॉर्मेशन मेळयलां तांच्या सोर्सा कडल्यान. जर तर फिश मिल येता अशें कितें जाता जाल्यार हांगचे ग्रावंड सोर्स जे आसा ते उदकाचे ते पेडेर जातले आनी तांकां पिवपाच्या उदकाचेर खूब फरक पडटलो अशें तांचें म्हणणें आसा. तेन्ना ह्या विशयाचेर तेणें आज सगळ्यांनी जवळ जवळ 400-500 लोकांनी एकठांय जावन ह्याच जाग्याचेर हांगचो जो लोकल आमदार आशिल्लो एल्टन हाका निवेदन दिलां आनी हांकां ह्या संबंदाचें तेणी फुडली चवकशी करपाक सांगल्या. गोमंतक TV खातीर भवेश बोरकर. कळंगुटे गांजो विकपी एका मनशाक कलंगूट पुलिशेन अटक केल्या. मूळ आंध्र प्रदेशाचो जगन रेड्डी या 27 वर्सां पिरायेच्या मनशाक पुलिशेक गांजो विकपाक आयिल्ले कडेन कलंगूट डॉल्फिन सर्कला कडेन धरलो. ताचे कडल्यान 6 लाखांचो सुमार 6 किल गांजो जप्त केला. इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की एक गांजाची डिलिव्हरी दिवपाक येता कलंगूट सो ते वजन आमी ट्रॅक उडयलेलो आमच्या DYSP आनी SPक इन्फॉर्म केलें ट्रॅक उडयलेलो ताका आमी त्या भुरग्याक धरलो नेटिव्ह ऑफ आंध्र प्रदेश आनी गांजा वॉज अरावंड 6 किलोज वॉज अरावंड 6 लॅक्स सो आमी ताका अरेस्ट केला आनी गांजा कितें आसा जप्त केला. उसगांव पंचायत क्षेत्रात राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक कोयराच्यो राशी वाडत आसा. थळाव्या पंचायतीन कोयराचो प्रश्न सुटावो करपाक आपेस आयिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. कोयर उखलपाचें काम सुरू केलां तरी पूण लोक कोयर हाडून उडयतात. देखून बेगोबेग CCTV कॅमेरा बसयतले अशें उसगांव पंचायतीचे सरपंच रामनाथ डांगी हांणी सांगले. तशेंच कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करतले आनी दंड लेगीत दितले अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. फोंडा क्षेत्रांतली जी कुर्टी पंचायत आहा तेणी एक बरो उपक्रम घेतला जे ब्लॅक स्पॉट खंय आसा त्या जाग्यार सगळ्याक तेंच्यांनी CCTV बसयल्ली आसा. जो कचरो उडयता थंय सगळ्याक CCTV बसयल्ली आसा आनी तेजे वयल्यान ते दंड दिता. तेन्ना उसगांव पंचायतीन अशी CCTV खंय आसा काय कितें ना. आतां उसगांव पंचायतीन आजून CCTV बसोवपाचो हें करूंक ना पूण त्याच बरोबर आमी पयलीं कचरो जो आसा पळय हो लिफ्ट करपाचें आमी तेजेर आमी भर दिला आनी त्या नंतर जर समज जर गरज पडली आनी अशा पद्दतीन सुद्दां आमी कचरो
उखलता आसतना समज जर तरी सुद्दां जर कोण जर थंय जर परते जर घाण करपाचो जर प्रयत्न जर करता जाल्यार नक्कीच आमी थंय CCTV बसयतले आनी जो कोण अशें जो कोण घाण करता आनी थंय मुद्दम हाडून उडयता तांकां शासन एक नक्कीच जातलें. पण आता बायपास जो हा राष्ट्रीय महामार्ग तो मोठ्या प्रमाणात उडयता. आता कितलीशींच वर्सां जाली पळयता की हांगा सगळ्याक घाण पसरता. जे थंय कुत्रे आसात ते सगळे रस्त्यांनी हाड उडयता एवढेन तेवढेन कचरो. तेन्ना तेजेर तुमी मोजके कितें करतले? नाही तेजेरूय आमी कारवाई करतले. तेंय बी आसा ते आमी नितळ करतले आनी सद्या मातशे थोड्या दिसा भितर आमी त्या जेन्ना पळय आमी कंप्लिटली जेन्ना हातीन घेतले हें जेन्ना करपाचें नितळ करपाचें तेन्ना थंयसरूय बी देखरेख आसतली जेणे करून तशें जावंक दिवचें ना. आनी गरज पडली आनी तशेंच जर तें जायना आनी तशेंच जर आटोक्यान येना जाल्यार आमी डेफिनेटली आमी थंय CCTV कॅमेरा बसयतले आनी अशा मनशाक आमी तें शासन करतले. उसगांव पंचायत क्षेत्राच्या वाठारांत आसा जो राष्ट्रीय महामार्ग आसा ते महामार्गाच्या कुशीन मोठ्या प्रमाणात लोक कचरो उडयता. उसगांव पंचायतीची म्हणणें आसा की उसगांवचे लोक कोण उडयना जे कोण भायले हे वाठाराचे आसा बाकीचे अन्य तालुक्याचे ते येवन हांगा कचरो उडयता अशें तेंचें म्हणणें आसा. पूण हांगा येवन पळयल्यार रस्त्या कुशीन ज्यो मोठी मोठी पोटली बांदून अशी धरता स्कुटरीचे येता काडटा उडयता अशी तेंची लोकांची भुमिका आसा. सायडीन एक कचरा पेटी आसा पयस पूण तितून कोण कचरो उडयना. रस्त्यार रावता आनी अशें करून शेवटून मारता. सगळे तरेचे कचरो हांगा ओलो जावं सुको सगळो कचरो मिक्स हांगा उडयल्लो आसा. आतां तुमी पळयता की जी गोरवां हांगा आसा जी गोरवां ती प्लास्टीक खाता. प्लास्टीक खावन तांकां एक दुयेंस जाता आनी ती गोरवां मरता. आनी कुत्रेय आसा ज्यो पिशवी हांगा फोडटा पिशवी फरफडत रस्त्यार उडयता आनी सगळी हळशीक जाता. तेन्ना उसगांव पंचायतीन क्षेत्रांत उसगांव पंचायतीन हेजे विशयी एक कचऱ्याच्या कचरो नियंत्रणां येवपा खातीर हांगा कोण कचरो उडयतो न्हू अशें करपा खातीर तेणी हांगा CCTV बसोवचो अशी लोकांची मागणी आसा. जशें कुर्टी आनी खांडेपर पंचायतीन CCTV बसून आपल्या कचऱ्या जो कोण उडयतालो तांकां नियंत्रण हाडलेलें आसा आनी त्या CCTV माध्यमाच्यान जो कोण कचरो उडयता तांकां दंडय मारलेलो आसा. तशेंच उसगांव पंचायतीन करचें अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमेधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरांक खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळींक खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. On the golden sand, let us roll once again. Let our hearts cheer them all. Go out to host beach volleyball. Volley, 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 Goa. Volley, 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 volley. The sand is in Goa. Take it from the back court. The players are in Goa.